हरमला लग्न सुवाळ्या वेळार हॉलात फावो तशी संदी साधून चोरांनी आयेराचे बॅग फारायले। चोरी केल्ल्या बॅगात लाखांचो मुद्देमाल आशिल्लो। चोरांचे टोळयेंतल्या एकल्यान लायटी खांब्या कडेन रावन कांय वेळ वीज पुरवण खंडीत करून चोरयेचो कट रचून आयेराचेर हात साफ मार केलो। चोरये विशीं कोणाक समजचे पयलीं चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो। कांय वेळान आयेराची बॅग ना तें पळोवन लग्नाच्या हॉलात बोळा जालो। ही चोरयेची घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्या। या प्रकरणाचो मांद्रे पुलीस तपास करतात। उत्तर भारतात 2 वर्सां पयलीं एका टोळयेन अशेच भांगराच्या वस्तीचे बॅग फारायिल्ले। तशीच गजाल आता गोंयांत हरमला वाठारांत घडल्या। लग्नाच्या हॉलांत 2 दुबावीत तरणाट्यांनी भाड्याची दुचाकी वापरून चोरी करपाचे थारायले। या घडणुके वेळार एका तरणाट्यान लायटी खांब्या कडेन लागीं वचून वीज पुरवण खंडीत करून गोंधळ निर्माण केलो। हे संदेचो फायदो घेवन दुसऱ्या तरणाट्यान सव्याचेर पड्ड्या फाटल्यान खुर्चेर दवरिल्ले आयेराचे बॅग फारायले। हे चोरे विशीं कोणाक समजवचे पयलेच चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो। कांय वेळान आयेराचे बॅग ना ते पळोवन लग्नाच्या हॉलांत बोवाळ जालो। मजगतीं पुलिसांनी दुबाविताचे फोटो, स्कूटर आनी कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो मेळ्ळ्यात आनी मोपा विमानतळ, रेल्वे स्टेशनां आनी मुखेल रस्त्याचे सीसीटीव्ही फुटेजाचो तपास चालू आसा। या घडणुकेक लागून मांद्रे पुलिसाच्या कार्यक्षमतायेचेर प्रस्न उप्रासल्यात आनी ह्या प्रकरणाची बेगोबेग चवकशी करपाची मागणी नागरिकांनी केल्या। आरोपीक बेगिनात बेगीन धरप हे व्हड आव्हान आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर।